आज हांव दवर्ली पंचायतीन कारण जे एक प्रपोजल आमचे हांगले माननीय आमदार उल्हास बापनायकर आणि सरपंच साईश आणि हांगले सगळ्यांचे म्हणणे आशिल्लें की हांगा एक फ्लायओव्हर करपाक जाय आणि त्यामुळे त्यांच्यानी तो एक मुद्दो दिलो म्हाका आणि हांवें तो राज्यसभेनूय उलयलो पण प्रत्यक्ष येवन पळोवपाक जाय आशिल्लें कारण हांवें काही पळोवं नाशिल्ली ही जागा एक्झॅक्ट खंय जाय कितें जाय पण हांगा येतकच लक्षान आयलें हांगा आमचे बरोबर कोंकण रेल्वेचे इंजिनियरूय आयल्यात आणि हांगा येतकच लक्षान आयलें कारण ते दोनूय बाजून जे आसा तेका लँड एक्विजिशन प्रोसेस आणि बाकीचो व्हडलो प्रोजेक्ट कारण हांगा पयलीं लायनी आसात ते डबल आसात कोंकण रेल्वेची आसात प्लस सावथ वेस्टर्न रेल्वेची आसा आणि ताका लागून प्लस दोनूय बाजून एक्विजिशन करपाक आणि बाकीचो व्हडलो प्रोसेस आसा आणि त्यामुळे तो जर करतलो आसत जाल्यार आमचे सरकार गोंयचे सरकार आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याय तातूंतल्यान भरपूर गरज आसा तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाची आणि म्हणून जशें आतां आमदारान सांगलें की हांवूय तेंचे कडेन मागीर वचून आमदारा बरोबर वचून उलयतां कारण हांगा कोंकण रेल्वेची जी लँड आसा एक्वायर केल्ली ती सोडल्यानंतर बाकीची कारण फ्लायओव्हर म्हणटकच ताका भरपूर जागेची गरज आसा प्रपोजल व्हडलें आसा तें आणि त्यामुळे ते जर फुडें व्हरतलो आसत जाल्यार थोडीशी लोकल गव्हर्मेंट त्याची अत्यंत म्हत्वाची भूमिका आसा आणि म्हणून आमी मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयता आणि जमले आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय हांगा हाडून दाखयता कारण जशें आतां कोंकण रेल्वेचे अधिकारी हांगा आसात ताचे म्हणणें की 82 वेळाचेर हांगा गेट पडटा आणि तशें पळयलें जाल्यार दोनूय सायडीन वचपाक हांगाले जे शॉर्टेज रूट आणि कोंकण रेल्वेचें म्हणणें आसा की सेफ्टीचो विचार जर केलो आसत जाल्यार सुद्दां तो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार तो युजफूल असो जातलो आणि म्हणून सेफ्टी ही तातूंत आसात प्लस लोकांचो टायम सेव जातलो आणि इमिजिएटली आफ्टर रेल्वे स्टेशन जे मेजर रेल्वे स्टेशन ऑफ गोवा मडगांवचें तें जातकूच ही गेट पडटा हांगासर आणि त्यामुळे तो प्रोसेस कारण हांवें उलयलो राज्यसभेन पण प्रत्यक्ष येवन पळयल्या शिवाय एक्चुअल स्थिती कळची ना म्हाकाय खबर नाशिल्ली की इतलें व्हडलें हें आसा तें कारण जागा खूब लांब लागता ताका तितलो शॉर्टेज जावचें ना कारण 4 लायनी घातिल्ल्यो आसात आणि बोथ सायडीन कारण ताका आतां कशें आतां पूर्ण रेल्वे लायन जी आसा ती इलेक्ट्रिकल जाल्ली आसा त्यामुळे एडिशनल ताका हायट जी आसा ती उंच वयतली त्यामुळे तो एक खर्चीक एक भाग जालो आणि सेकंड थिंग लोकल गव्हर्मेंट इज टू एक्वायर द लँड कारण ते कोंकण रेल्वे लँड ते करपाक एक्वायर करची ना तेंचे आसा ती यूज करपाक दितले पण बाकीची लँड जाय एक्चुअली कितें आसा म्हणून तें पळोवपाक जाय कारण कितें आसा आज आमी कशें आसतालें की दोनूय बाजून समजा सकयल आशिल्लें आनी दोनूय उंच आशिल्लें जाल्यार इट इज व्हेरी इजी टू फ्लायओव्हर आज कशें आसा ही पूर्ण जमीन सपाट आसा न्ही त्यातूंतल्यान टॅक्निकली कशें जावं शकता कितें जावं शकता केवळ टॅक्निकल टीम करपाक शकता आनी त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी येवन पळयल्या नंतर ते ताची बाकीचे PWDचे ऑफिशियल्स वगैरे सगळे येतले तेन्नाच जावं शकतलें न्ही कितली जागा जाय कितली वतात लोकांक कितें इफेक्ट जातलो काय हें सगळें तेन्ना ठरतलें आनी त्यामुळे मुद्दम आमी आज इनिशियली कितें आसा एक्झॅक्ट सिच्युएशन त्या स्पॉटार कारण हांवें थंय जे हांव उलयलो ते हांगाल्ल्या आमदार आसात आमचे सरपंच हांच्यांनी जे इन्फॉर्मेशन आमकां दिलें ते इन्फॉर्मेशनाच्या आधाराचेर आमी उलयलें पण एक्चुअली उलयतकच एक्झॅक्ट सिच्युएशन कितें आसा तें पळोवंक जाय आशिल्लें आनी म्हणून आज हांव मुद्दम हांगा आयलो थँक्यू तरी पण वेळ तांचो मागून हांव आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता की तांच्या हांव उलयतांच तांचे कडेन पण फाटल्यान कोऑर्डिनेट करून आमदारान ताका मुख्यमंत्र्याक हांगा हाडून हें दाखोवचें जेणे करून मुख्यमंत्र्यान पळयतकच तांकांय वस्तुस्थिती लक्षांत येतली आनी तातूंतल्यान जशें आमी डबल इंजन म्हणटात मुख्यमंत्र्यान जर आमी उलयताच एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट मुख्यमंत्री जेन्ना मंत्र्या कडेन जर एडिशनली उलयला तर ताचो फायदो जातलो आनी म्हाका दिसता जो प्रोसेस इतलो इजी ना आनी बेगीन जाता पण पूर्णपणे प्रोसेस करपाक लागणारी यंत्रणा जी आसा तें काम जें आसा तें फाटल्यान लागून करून घेवपाची जबाबदारी आमदाराक हांव तांकां सांगता की तांच्यांनी फॉलोअप करून मुख्यमंत्र्याक बरोबर बसचें केंद्रा कडच्यान जी काही मदत जाय ती पूर्णपणे एज अ मेंबर ऑफ पार्लिमेंट हांव डेफिनेटली करतलो पण एक आमचे राज्यसभेचे खासदार आणि गोंयचे नेते सदानंदभाई दानावडे आमचे नावेलीचे लाडके आमदार उल्हासभाई तुळेकर म्हजी बाकीचे पंच वांगडी एक मेजर विशय ह्या पंचायतीक आनी मतदारसंघाक आशिल्लो की जी रेल्वे लायन हांगा आसा आनी हांगा रेल्वे क्रॉसिंग जे आसा हांगा दिसाक 82 वेळार गेट पडटा आनी लोकांक त्रास जाता स्वर्गेस मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना CM आशिल्ले तेन्ना ही फायल मूव जाल्ली की हांगा रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन एक ओव्हरब्रीज जावचो आनी त्या दृश्टीन कामूय सुरू जाल्लें ताजे नंतर आमच्या नावेलीच्या आमदारान खूब स्ट्रगल घेवन हे आतां प्रोजेक्ट परत सुरू करप रेल्वेचे क्रॉसिंग लायनाचेर फ्लायओव्हर जावचो लोकांची एक सुविधा उपलब्ध ताचे खातीर प्रयत्न केला आज हांव खूब आभारी आसा म्हजे राज्यसभेचे खासदार गोंयचे लिडर श्री सदानंदभाई दानावडे म्हजे आमदाराचे कारण ताबडतोब हो विशय तांणी राज्यसभेन घेतलो आनी राज्यसभेन घेतकच साधारण 8 ते 10 दिसां भितर ते स्वता विजीट करपाक आयिल्ले आसा म्हाका दिसता आनी एक आस आसा की हो फ्लायओव्हर जातलो आनी तो दवर्लेकाराक आनी नावेलीकाराक जो त्रास आसा
हातूंतल्यान आमची सुटका जातली. अलायनमेंट करून लोकांक करचो आनी दवरच्या लोकांक त्रास नाका म्हणून. फ्लायओव्हर जायोच आमकां, पूण लोकांक जाय तसो लोकांची शेत पिडार करून लोकांक सांबाळून करचो. जाल्यार दुसरे स्टेटान जायते फ्लायओव्हर आसता, पूण ते ल्हान ल्हान सुद्दां आसता म्हूण ते बरे भशेन अलायनमेंट करून केल्ले आसता. आमच्या गोंयांत तर बारीक करून जागो आसा, थोडे मुंबय वॉज सिटीन, बेंगलोर वॉज सिटीन, तितून गेले जाल्यार पळोवपाक गेल्यार धाकटो लुगार सुद्दां ना, तितूंतल्यान ते फ्लायओव्हर जावं कशें करपाक ते बरी टॅक्निकल करून टॅक्नीक काडून काडटा. तशेंच आमचे गोवा गव्हर्मेंट, तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमचे सदानंद भाईन तानावडेन आनी पार्लमेंटान हो इश्यू मांडिल्लो आनी तो आयज खुद विजीट करून गेला. तेका आमचे जायते BJPचे कार्यकर्त्यांनी सांगिल्लें, पूण ओरली सांगिल्लें तांकां हांगाचो फॅक्ट ते नको आशिल्ले. पूण आयज तो येवन हांगा फॅक्ट कितें कळ्ळां तो कळ्ळा आनी फायल कितें आसा ती कळ्ळ्या आनी आमकांय खबर आहा ती फायल. जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो, आमची आतां 18 वर्सां जालीं आमी पंचायतीन आसा आनी आमचे सगळो मुद्दो आमकां खबर आसा. आनी कशें आतांच हांवें आमचे एक्स मिनिस्टर आवर्तन फुर्तादो फिशरीज मिनिस्टर हाका आतां फोन मारून विचारले अशें आहा बाबा. तो म्हणपा लागलो फायल सगळी आहा आमचे पंचायतीन. एक बाबन गटके म्हणून आमचो रेल्वेचो ऑफिसर ताजे कडेन आशिल्ली, गोवा मनोहर पारकर बाईच्या ऑफिसान आशिल्ली आनी आमचे पंचायतीन आशिल्ली. आमचे पंचायती म्हणटा रेजोल्युशन आनी कितें एक्वायर जाल्लें तेच आसा, पूण फूल फायल मिनिस्टरा कडेन आशिल्ली, तशेंच कोंकण रेल्वे कडेन आशिल्ली, तशेंच CM कडेन आशिल्ली. ही फायल बरे भशेन स्टडी करची आनी लोकांक जे आमचे दवलेच्या लोकांक शेत आतां शेतां ना, लोकांक शेत भरून रोवन पोट भरपाक पडटा, ती शेत सांबाळून हो रोड करचो. आमचे एकूय आमकां सगल्यांक जाय, सगळे कनेक्टिविटी. आमची पंचायत सुद्दां डिफरंट जाल्ली आसा. हो ब्रीज जालो आमची पंचायत एक जातली, कित्याक वरती दावल्ली अर्द्या दिकारपाली पडटा, ती ब्रीज जालो म्हणटा एक जातली ना. आमकां कनेक्टिविटी पडटा, परत गेट पडटा. आमचे काय आमकां जायत ब्रीज पूण सारको सिस्टमॅटीक करून जाय. क्या मीटिंग क्या हुआ था? आप थे ना, क्या हुआ यहाँ पे MP आके मेरे? हाँ, अभी जो मीटिंग हो गई उसमें बताया गया कि LC 47 के अगेंस्ट एक फ्लाईओवर प्रपोज्ड है. फ्लाईओवर प्रपोज जो है उसके लिए जो हमें लैंड एक्वायर करना, तो वो स्टेट गवर्नमेंट विल एक्वायर द लैंड एंड कोंकण रेलवे विल फुल्ली कोऑपरेट इन गेटिंग NOC फ्रॉम रेलवे साइड. आपका नाम क्या है? सुबोध कुमार. सुबोध कुमार. आता हांगा कशें आहा की हांगा थोडोसो जो लँड आहा तो एक्वायर करपा जाय. तो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कडेन आमी खासदार आनी आमी मिटींग घेवन हो प्रश्न सोडोवपा खातीर प्रयत्न करतले. आनी म्हाका खूब गॅरंटी आहा की आमचे डबल इंजीन सरकार डेव्हलपमेंट करपाक आमकां केन्ना ना म्हणपाना आनी आमी जितले कितें खर्च आहा तो आमचे खासदार आमकां अवेलेबल करून दितले अशी म्हाका गॅरंटी आहा. आनी आमी थोड्याच दिसांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग घेवन आनी जाय जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय ह्या सायडीचेर हाडून आमी हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. कारण ह्या दवर्लीच्या लोकांक खुबश्यो वर्सांची मागणी आसा. कारण हांगासर जर गेट पडटकूच खुबश्यो गाडयो ब्लॉक जाता, स्कुलां वचपाची भुरगीं आसतात तांकां शॉर्ट रोड जर स्कुलांक वयतलो जाल्यार, आनी त्या खातीर हें जाता तितले बेगीन हो ब्रीज फ्लायओवर जावपाची खूब गरज आसा. ती आमची जातली अशी आमकां अपेक्षा आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.